ताणें काल जे जाहीर केलां की हांवें एप्लिकेशन करूंक ना. म्हाका दिसता म्हाका जाल्यार दिसता ताका उत्तर दिवपाची गरज ना, कित्याक ही इज अ सिनियर पर्सन, पार्टीनूय खूब सिनियर तो. म्हाका दिसता होमवर्क सारकें करूंक ना ताणें. हो जाहीर स्टेटमेंट करता आसतना ताणें खरें म्हणजे होमवर्क करपाक जाय. हो पळय, हो मिस्टर मेल्विन फर्नांडीस, ताका ताजे बद्दल चड खबर आसली. सांग. ज्या दिसाक काँग्रेसान नोटीस काडलेली बाबा तुमी तुमचें कोणाक इच्छे आसा कॉन्टेस्ट करपाक, तुमी तुमचें एप्लिकेशन दिवचें म्हणून. पयलें एप्लिकेशन ज्या दिसाक नोटीस काडल्या, नोटीस काडटात 5 मिनटांनी एल्विसाचें एप्लिकेशन MK शेखाच्या हातीन पावलां त्याच दिसाक. आनी दिवपी हांवें दिल्लें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी प्रेसिडेंट सावयो कडेन. सावयोन व्हरोन MK शेखा कडेन दिलां आनी MK शेखान हें एप्लिकेशन घेवूं ना. आतां कित्याक घेवूं ना तें MK शेखान जाप दिवपाची. एनिवे, हांव कितें म्हणटा जाणा, तो मोठो विशय ना. तो MK शेख हें म्हणटा तें म्हणटात. आमी फक्त काँग्रेस ह्या इलेक्शनान कशी फुडें व्हरपाची ताचेर भर घालता. आनी इलेक्शन विचारता कित्याक फाटल्या फावटी फोंड्या खातीरच काँग्रेसीक खासदार मेळ्ळो आनी निश्क्रीय मेळ्ळो अशें लोकांचो आरोप आसा, आमचो न्ही. आनी तुमी दिल्लो न्ही. कित्याक लोकांनी मतां मारची ह्या फावटी? करेक्ट. फोंड्या कडे कित्याक तुमच्या खासदाराक उमेदवाराक मतां मारली? कित्याक काँग्रेसी निश्क्रीय खासदार अशे लोक न्हू. हांव इतलेंच सांगूंक शकता, ह्या व्यासपिठार हांव इतलेंच सांगूंक शकता, काँग्रेसीक कित्याक लोकांनी वोट मारचो तो. हे एका व्यक्तीन कितें केलें, काय करूंक ना. आनीक खरेंच हांव एप्रिशिएट करता की फोंड्या वाठारान जो काँग्रेसीक वोट दिल्लो, दॅट प्रूव टू बी द क्लिंचिंग वोट ताका जिखपाक. हो प्रश्न एक्चुली आज उपस्थित जावपाक जायनासलो. खंय तरी चुकता अशें हांव सांगूंक शकता. चुकले आसतले आमी. पूण हांव फक्त ह्या अन्यायाचेर उलयता आज, की समाजान जितलो पळय अन्याय जाता ते तरी चिंतून हें मातशें विसरपाचें हांव एक मागणी करतां.